after a long time, we have got a tourism minister who understands tourism probably and who can go on international platforms and speak in a refined English and maintain those polished ways. Do you think when you look at Rohan's ministries, that Yeah. is the message? Finally, we have a tourism minister who can talk sense about tourism. Yeah. Yeah. County as a tourism minister, I think, is a fair choice because given this arrangement, I think he could be considered for a tourism minister. But his perception of tourism, of choosing quality over quantity, is a point of debate. You know, because what happens is when you make such a sweeping change of introducing quality over quantity, where Goa right now is relying completely on quantity of tourism, Desi tourists coming in. Our revenue, chunk of our revenue, around 80% of our revenue is based on local tourists. So we, at this point in time, cannot think of getting into quality tourism and just ignore this quantity tourism. Over a period of time, maybe over a 5-year horizon, like we can Now, think the shift of, from Babu Asgamkar to Rohan Khonte might also be defined as quantity and quality. Probably, because we are shifting from show must go on yes, from to quality tourism. Yeah. I think that also is a shift which is quite defining. quite defining. Yeah. So basically what happens here, a lot need to happen, all these things of road maps and road shows and other things which we are talking about. I mean, every tourism minister has been talking about this same things, but we need something like, for example, hinterland tourism. Now hinterland tourism we are hearing right from Pramod Sawant's earlier tenure to 2017. Nothing has moved on the tourism front, hinterland tourism. So we are still stuck where we were. You know, हय किशोर ह्यो तो मुद्दो आहा तुगेलो तुमगे ते पेडणेचे शो मस्ट गो ऑन आमी आयकल्ले आर यू हॅपी दॅट द शो मस्ट गो ऑन हे म्हणजे थांबला ना, ना, म्हणजे कसो एक 100%. थॉट प्रोसेस सुरू जाला 100% गोंयांक सोंपता सोबोंक जाय पयलीं न्हू खंयची गजाल गोंयाक हय गोंयांक सोंपता तसो पयले फावट म्हाका दिसता एक टुरिजम मिनिस्टर गोंयांक मेळ्ळा यंग एनर्जेटीक हाय एज्युकेटेड आणि बीइंग एंटरप्रिनर ही नोज टुरिजम बिकॉज ही स्वता hospitality minister आसा. ही इज इंटू हॉस्पिटॅलिटी बिझनेस आणि सेकंडली IT म्हणजे जेन्ना मनोहर पर्रीकराच्या नेतृत्वाखाली IT मिनिस्टर म्हणून रोहन खंवटेन जेन्ना ताबो घेतलो तेणे बऱ्यापैकी काम सुरू केल्लें म्हणजे एक्चुअली मिनिस्टर म्हणून ताका ते विशय समजतात हो पयली प्लस पॉयंट तुका ते शिकयतलो मागीर तूं ते इम्प्लिमेंट करतलो त्यो गजाली ना सो रोहन खंवटे कडल्यान म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात लोकांची अपेक्षा आता जशें जयलान सांगलें तशें की सडनली तूं क्वॉन्टिटी टू क्वॉलिटी येवं शकना कारण गोंयचे अनेक घटक जे आसात ते ह्या देसी पर्यटनाचेर अवलंबून आसात तूं फाल्यां म्हणटलो हे आमकां नाका रस्त्यार न्हिदतात ते पूण ते सोरो पितात न्हू बियर पितात न्हू 10 बियरी पितात न्हू सो ते रेवन्यू आमकां मेळटा न्हू फाल्यां तेंच्यांनी जर तूं देसी पर्यटनूच जर बंद करशीत आनी फक्त पंचतारांकीत टुरिस्टूच मागयशीत जाल्यार जो घटक ह्या देसी लोकांचेर अवलंबून आसा तो घटक उपाशी पडटलो ते जावंक शकना सो त्याच्या खातीर सिस्टमॅटीक आनी हळू स्लो प्रोसेसान ते आमकां करचें पडटलें आनी म्हाका दिसता रोहन खंवटे इज वेल अवेअर ऑफ इट तिणी फक्त ते कित्याक म्हटलें कारण आयज आमचो टुरिजम इतलो ओपन आनी इतलो स्वतंत्र हें जाल्लो फ्रीडम टुरिजम की कोणूय येवन स्वैराचारी हय. कालचीच घटना काल हरमला एके टुरिस्टान ताका कोणी तरी दादागिरी दाखयली म्हणून तेणी भर रस्त्यार मदीं आपली गाडी पार्क करून तो उबो रावलो आनी ताणी पुलिसांक फोन करून आपयले हे आपल्याक सतयतात म्हणून हेपळय आपूण गाडी लायली म्हणून म्हणजे हे खंयच्याच राज्यान तूं वचोन त्या राज्यान दादागिरी करूं शकना हांगा टुरिस्ट येतात ते गोंयकारांक फाट्यार मारतात सो अशें कितें घडटा अशें खंय आमी कमी पडटात की तांकां दिसता की हें आपलें म्हणून हे सगळ्यो गजाली सुदरोवपाची गरज आसा आनी रोहन खंवटे हॅज दॅट कॅपेसिटी अँड ही कॅन डू इट व्हेरी इंटरेस्टिंग